हांव जॉनिता फेर्नांडीस सांकवाळे गांवांतलें. पळय हांगा सगळें कन्स्ट्रक्शन चलता दिल्ली पार्टी. आमी स्टॉप करून गेले जाल्यार ते आमकां शपथां सांगता आनी इलिगल म्हण सांगल्यार ते आयकना कांय करना. अशें करून आमकांय बी धांवडायता आनी हांगा वयली पार्टी येवन येवन दोंगर दोंगर हावून कितें करता तें आमकां खबर ना. हांगा सगळें गोंय काबार जावपाक येयला आनी कोणूच ताका सगळो अंडर पंचायत आय डोंट नो बट भितरल्यान सगळे मनीस तांकां प्रोटेक्ट करता आनी आमकां प्रोटेक्शनूय ना आमच्या वांगडा कोणूच ना. सो आय डोंट नो वॉट टू डू. जस्ट I want to say this. म्हजें नांव पेदार डिमेलो. हांव एक गांव सांकवाडेचें. म्हणून हें इलिगल कन्स्ट्रक्शन बांदताय. आमी कितले फावट ताका बंद केलें तरी पूण तें आयकोना. वयल्यान म्हणटा आमी पुलिसांक पेपर दिला. पुलिसां आमी पेपर मारल्यार दिनाय. आमी पुलिसां वयल्यान फोन मारून पुलिसां हाडटाय जाल्यार हें कितें करपाचें एक्शन घेयल्यार बरें. इश्टानो, मॅटर सांकवाळे गांवचो आहा. सर्वे नंबर 257/1. गांवच्या लोकांनी आमकां उलो मारलो. आमी येवन पळयले उपरांत कळ्ळें की हांगासर कितें तरी डेव्हलपमेंट चल्ला पूण डिस्प्ले बोर्ड बीन कांयच ना. परमिशन आसा ना कितें तें कांय खबर ना. म्हणून आमी 27 तारखेक सांकवाळे पंचायतीक कंप्लेन फायल केली. सांकवाळे पंचायतीन 2 तारखेक 2 ऑगस्टाच्या स्टॉप नोटीस इशू केली. पूण आयज आमी 4 तारखेर आसा. आयजूय हांगासर काम चलता, तुमी पळोवं शकता. विशय म्हत्वाचो हो इतलो इम्पॉर्टंट आसा कारण की हो पर्टिक्युलर पार्सल ऑफ लँड प्रायवेट फॉरेस्टान पडटा एज पर थॉमस एंड आराजुओ कमिटी रिपोर्ट. आनी हो सर्वे नंबर प्रोविजनली आयडेंटिफायड न्हू, फायनली आयडेंटिफाय जाल्लो आसलो आराजुओ कमिटीच्या रिपोर्टान. पूण ह्या गोंयच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हो पार्सल ऑफ लँड फॉरेस्टांतल्यान रिव्यू कमिटींतल्यान नॉन क्वॉलिफायींग एट फॉरेस्ट म्हणून काडलेलो आसा. म्हणून आतां आमच्या रानांनी बीन डेव्हलपमेंट जावपाक लागला आनी फॉरेस्ट मिनिस्टर हेजेर कितें एक्शन घेतलो असो दिसना. कित्याक तांकां दिल्लीचे खंयचे रेड्डी बीन गोंयकारशे दिसता आनी आमी गोंयकार भायलेशे दिसपाक लागला. सो विश्वजीत राण्यांक परत एकदां तेणी सांगलेलें अशें कितें घडटा जाल्यार आपल्या नजरेक हाडून दिवचें म्हणून हो व्हिडियो तेज्या नजरेक हाडून दिवपाक की तुज्या डिपार्टमेंटान हो प्रायवेट फॉरेस्टांतल्यान नॉन क्वॉलिफायींग एज फॉरेस्ट म्हणून घातला रिव्यू कमिटी रिपोर्टान. म्हणून हांगासर दिल्लीची पार्टी आयज आमच्या रानांनी डेव्हलपमेंट करूंक पावलेली आसा. तर लक्ष घेवचें. मातशी झाडां बीन दाखय तांकां कितली आसा ती ट्री कॅनोपी डेन्सिटी आनी हो फॉरेस्ट कसो जायना, खंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान जायना ते विश्वजीत राण्याक हांगासर येवन पळोवन सांगुनी ताका. मातसो फाटल्यान मळब दिसाना हांगासर उबो रावत जाल्यार इतले डेन्स ट्री कॅनोपी डेन्सिटी आहा आनी कसो फॉरेस्ट जायना. ही वयल्यान फॉरेस्ट स्पिसीस. वयर कितना